200 वयर पुस्तकांचे प्रकाशन केल्या उपरांत रॉयल्टी फंडांत आयिल्ले पैसे राज्यपालान लोकांक भेटयले। गोंयचो राज्यपाल श्रीधरन पिल्लयान स्ट्रीट प्रोविडन्स NGOक 1,20,000ची चेक दिली। 3 months of this scheme from my royalty I can run this. Here the Chief Minister, whenever I am requesting for, I am forwarding a letter asking for fund. Without looking into the pros and cons, he is giving immediately. पहिलेच खेप गोयच्या गव्हर्नर हाऊसांतल्यान अन्नदान येवजण सुरू जाल्या। लोकांनी आपल्या भलायकेची अधिक काळजी घेवपाक जाय म्हूण मुख्यमंत्र्यान सांगलें। म्हाका दिसता खंयच्याच गव्हर्नर हाऊसांतल्यान अन्नदान ही स्कीम चलना आसतली। पयलीच फावटी आमचे ऑनरेबल गव्हर्नर श्री PS श्रीधरन पिल्लेजी हांच्यानी आपल्या स्वताचे रॉयल्टी फंडांतले पैसे जे बुक्सांतल्यान जी रॉयल्टी येता ते स्ट्रीट प्रोविडन्स ह्या NGO खातीर तांच्यांनी आपले हे पैसे दिल्या। त्याबद्दल हांव तांचे गोंय सरकारच्या वतीन गोंयच्या लोकांच्या वतीन खूप खूप अभिनंदन करता। तांच्यांनी गोंयांतल्याय बी वेगवेगळ्या सब्जेक्टाचेर पुस्तकां बरयल्या। ही बुक्स इट विल बी द रेफरन्स बुक फॉर द स्टडी पर्पज इन द युनिवर्सिटी and in colleges. Check distributions for cancer patient, dialysis patient हांगासर घेवपा खातीर आयले। आमकां सगळ्या जाणांक खबर आसा तांची आर्थीक परिस्थिती कठीण आसल्या कारणान गव्हर्नर सरा कडल्यान जी 25,000ची मदत ही सुद्धा ही खूप व्हड मदत आसता। नो डाऊट गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा तांकां फ्री ऑफ कॉस्ट डायलिसीस दिवपाचें काम हे आमच्या प्रत्येक तालुका लेवलाचेर डायलिसीस सेंटर्स अवेलेबल आसा आनी तातूंतल्यान ते डायलिसीस घेता। पण आयच्या सुवातेर हांव एकूच समेस्त गोंयकारांक मेसेज दिवपाक सोदतलो की फ्री ऑफ कॉस्ट डायलिसीस फेसिलिटीज आसा म्हणून आमी आमकां जाय तसो डायट आनी जाय ते करून किडनी फेल्युरा कडेन वयचे न्ही। गोंयाक पहिलेच खेप एक उत्तम राज्यपाल मेळ्ळा। गोंयकारांक हाचो फायदो जातलो म्हूण केरळचो राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर उलयलो। We have got the finest governor so far. पिल्लेजींनी आपले काम हांगा करता आसतना लोकांमध्ये गेले, लोकांकडे गेले, तांचे प्रश्न समजून घेतले, कितें करपाक जाय ते समजून घेतले आणि माननीय मुख्यमंत्री आणि ते हांच्या सहकार्यान ताणें हांगासरल्या लोकां खातीर काम केलें। प्रुडंटा खातीर रुपेश राऊत।